नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. पणजे मळा सारखेल्या वाठारांनी बुट्टेची परिस्थिती आयल्यार WRDन पंप घालचे, न्हंयो उसपुच्यो. पोलीस पर्यटनात आपदा मित्र. पावसा आदीं स्मार्ट सिटीची कामां तडीक लावची. मुख्यमंत्री मान्सूनाच्या तयारेक प्रशासनाच्या फाटीक लागला. ताणें अरिश्ट वेवस्थापना विशीं खात्यांची काल बसका घेतली. अरिश्टा विशीं अलर्ट ॲप सॅचेट डावनलोड करचो म्हूण उलो. म्हणजे सचेत मोबायल ॲप हांव सगळ्या पब्लिकाकूय आव्हान करता की तेंच्यांनी सचेत मोबायल ॲप हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान जो काडला नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या जेंच्यांनी हो ॲप काडला एनी डिजास्टर हॅपन इन कंट्री एनीवेर जाल्यार हे ॲपाचेर आमकां अलर्ट जो आसा हो खूब बेगीन येता. तर ती पब्लिकानूय बी हो ॲप जो आसा हो डावनलोड करून घेवचो. प्रिपेर्डनेस प्लॅनिंग जे आसा पळय हे खूब बऱ्या पद्दतीन केल्लें आसा. ह्युमन रिसोर्स ताच्या खातीर जाय तो आमी ह्युमन रिसोर्सूय बी रेडी केल्लो आसा. आणि ऑलवेज वी आर 24/7 अलर्ट एट बोथ द कलेक्टरेट लेवल एंड द डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचेर बी आमचो स्टाफ अलर्ट आसता. फाटलेय फावटी लोकांनी एक्सपिरियन्स घेतला कारण नॅचरल कॅलामिटी आमी रोखूंक शकना, बट जाल्या उपरांत विदिन अ 24 आवर रिस्टोरेशन ऑफ ऑल रोड आसतले, पावर आसतले, वॉटर सप्लाय आसतले, सगळें करपाक आमची टीम अलर्ट आसता. आणि ते हे फावटी बी तशाच पद्दतीचें काम हे सगळ्यांनी केल्लें आसा. आपदा मित्रांक आमी ट्रेनिंग दिल्ली आनी ट्रेनिंग दिल्या उपरांत हॉनररियम दिवन तांकां रेग्युलर आमकां घेवपाक जाय. तेंच्या खंय तरी तांकां काम दिवपाक जाय. इधर पुलीस डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट, हो आमच्या HR कॉर्पोरेशन त्या पद्दतीन तांकां आतां एकदां परत एकदां आपदा मित्रांक हे रेग्युलर खंय तरी घेवन तांकां काम दिलें वयतलें. सो ते टायम टू टायम तांकां ट्रेनिंग दिवप हें चालू उरतलें. स्मार्ट सिटीचें काम जें आसा हें एक्सपडायट करपाक लायलां. परतूय सांगता म्हणजे 2-4 रस्ते आनी बाकीचें काम जें आसा हें एक्सपडायट करपाक लायलां. डे टू डे फॉलोअप आमचे स्मार्ट सिटी कमिशनर्स ताका करूंक सांगलेलें आसा तें कंप्लीट जाता. रोड डिगिंग आहा ते रिइन्स्टेट 30 तारखेच्या पयलीं केले वयतले. 100% एकूय रस्तो जो आसा पळय तो उरचो ना. रिइन्स्टेट हे करून घेता. आमच्या कडल्यान आमी सगळी प्रिकॉशन्स घेतल्या फ्लडिंग जावची न्ही म्हणून. 100% प्रिकॉशन्स आमी. मळ्याचो विशय येयलो की मळ्यात आमी थंय एडिशनल पंप जे लावपाक जाय पळय न्ही जावचे न्ही म्हणून ते WRDक इन्स्ट्रक्शन दिला. दे आर इन्स्टॉलिंग द न्यू पंप स्टेशन. साळचे कितें सांगलें? साळ ही मडगांवची साळ रिवर न्ही. साळान जी शापोरा रिवर आहा पळय न्ही ती डिसिल्ड करपा खातीर सांगलां. जाता आसत जाल्यार ह्या 15 दिसाच्या भितर म्हणजे थोड्या प्रमाणात डिसिल्ड करपा खातीर लायिल्ली आसा. ह्या वर्सा गोंयची बरींच रानां लासून काबार. वाळपय 70 म्हादय सावन केपें पारोडा काणकोणच्या दोंगरा मेरेन. मुख्यमंत्र्यान रानां खात्या कडच्यान मागिल्लो रिपोर्ट ताका मेळ्ळा. उज्याच्यो घडणुको मानव निर्मीत काय नैसर्गीक तें तपासूंक जाय. रिपोर्ट केंद्र सरकाराक वतलो. परवरे अरिश्ट वेवस्थापन समितीचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जे उजो लागला हे फावटी खूब मोठ्या प्रमाणात उजो लागला. ती नॅचरल कॅलामिटी म्हणून लागला काय मॅनमेड हाजो रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो रिपोर्ट तांकां जो जाता तितके बेगीन दी म्हणून तेजेर रिपोर्टूय सबमीट केला. नागरी पुरवण अधिकाऱ्यांनी हेड ऑफिसांत बसून रावपाची गरज ना. गोदावांनी वचून परिस्थिती पळोवची. किडेल्ल्या राशनाचे रिपोर्ट येवंक लागिल्ल्यान मुख्यमंत्री उलयलो. एक कन्सायनमेंट सारको नाशिल्लो. तांदूळ बदलून व्हरूंक लायला. कारवाय जावपाची ती खंय जातली. मंत्री रवी म्हणटा कोटा घेतना खात्याक तपासून घेवंक सांगतले. घाळपणां जाल्यार इन्स्पेक्टर सस्पेंड. राशन सोसायटीनी भट्टेल्ले किड्डेल्ले पेड्ड्यान जाले तांदूळ मेळटा म्हूण मुरगांव सांगवेल्यान एकार एक रिपोर्ट. मुख्यमंत्री म्हणटा नागरी पुरवण अधिकाऱ्यांनी ऑफिसांनी बसून रावचे परस गुदावांनी वचून जमिनी परिस्थिती पळोवची. एकूच स्टॉक जो आशिल्लो सिवील सप्लाय हो मातसो आमी ऑलरेडी रिप्लेस करपाक लायला. तेजेर ऑलरेडी तांकां सांगला की तो परत घेवन एक हांवें इन्क्वायरी रिपोर्ट म्हाज्या कडेन येयल्या त्या प्रमाणे फक्त एक कन्सायनमेंट जो आसा हो एक कन्सायनमेंटाचेर ऑलरेडी डिपार्टमेंटान एक्शन घेवपाक सुरवात केली. पण तुम्ही आज डायरेक्टली तांकां इन्स्ट्रक्शन दिला बाबा ऑफिसान बसनाका. बरोबर आसा. तेंच्यांनी जो पर्यंत वचून तेंच्यांनी आपले गुदाव पळयना किंवा गुदाव चॅक करिना तो पर्यंत जावचें ना. तो कोण तरी स्टोर किपर आहा तेजेर सोडून जावचें ना म्हणून तेंच्यांनी हेड ऑफिसान बसलेला तेंच्यांनी गुदावांनी वचपाची. राशनाक सरकार बिर्याणी रायस दिता म्हणपी नागरी पुरवण मंत्री आतां ऑन काडपाची सस्पेंड करपाची भाशा उलयता. डायरेक्ट म्हाजो ट्रेनिंग
तो कसो आमी काय चेक करना फक्त म्हाल येता त्या प्रमाणे तो म्हाला आसता त्या प्रमाणे आमी म्हाल तो दिता पूण आमी लोकां तरी कोणाक तरी म्हाल कितें आशिल्लो मेळ्ळा जाल्यार सर्व वास्कोच्यान आमी सगळो तो रिप्लेस करतले आनी लोकांक वळून तातूंत सो पण आतां हो जो डायरेक्ट तांदूळ येता पळय तेजेर चेक करपाक तेजे पासून आतां नियंत्रण आनी आमी घेता आसतना पासून चेक करून सारकें चेक करून घेवपाचें तशें आमी ऑर्डर सुटले आनी चेक करून नासतना घेतले जाल्यार त्या इंस्पेक्टराक आमी सस्पेंड करता. राशनाचे सोसायटींनी अजूनय पेड्ड्यार किडेल्लो बड्डेलो तांदूळ सोसायटीवाले तांचे कडेन जाता तसो तांदूळ नितळ करून दिता तरी किडी उरतात. थोडासा मातशें निवळ करून दितात आमचो जाती भाशेन लोक म्हणटा तितून कितें तरी मद येते सायतो इसू तो आमच्यान किडो आहा बोरोड आहा बरोच चोर ना ती आसा किडा न्हू होय पन्नो जाल न्हू पन्नो जाल मग ती मातशें जाता पूण चोर तेंपा इसतो न्हू आमी चोय जाय कुते बसतात सोसायटी सामानतून. लोक राशनाचो तांदूळ सध्या सुणी माजरांक रांदून घालूंक व्हरतात. तांदूळ खंय म्हणजे खावपा लायक ना आमी घेतला आमी आमचे घराकडे सुणी येता माजर जाता तांकां दिता सेकंडली इफ वेन यू बॉयल इट तातूंतले सगळे ते हे मरता पूण इट इज नॉट करेक्ट टू सेल सच एडल्ट्रेटेड म्हणजे इन्फेस्टेड विथ वर्म्स. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांखळे रश्मी देसाय नगराध्यक्ष आनंद काणेकार उपनगराध्यक्ष जाल्ल्यांत जमा आनी कोणाचोच अर्ज ना आज फॉर्मालदाद. फोंडे बीजेपीक भाटीकाराच्या रायझिंग फंडाची चॅलेंज. बीजेपीच्या रितेशान नगराध्यक्षाक दीपा कोलवेकारान उपनगराध्यक्षाक अर्ज भरला. रायझिंग फंडाचे शिवानंद सावंत नगराध्यक्षाक वेदिका वळवयकार उपनगराध्यक्षाचे रेसींत. सांखळेची नगराध्यक्ष म्हणून रश्मी देसाय फायनल. बायलां खातीर राखीव आशिल्ल्या ह्या पदाक आनीक अर्ज ना. ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टीतर्फे माझं नाव फायनल झालेलं आहे आणि मला विश्वास आहे की उद्या नक्कीच माझं ॲज अ चेअरपर्सन ऑफ सांखळी म्युनिसिपालिटी माझी निवड होईल. उपनगराध्यक्षाक आनंद काणेकार फायनल. औपचारीक घोषणा तितली उरल्या. सरकाराच्या मार्फत जी कामां करपाच्या ती आमकां सीएमा करून दिल्या आनी उरलेली जी कामां आसा ते सीएमाच्या आदाराचेर आनी म्युनिसिपालिटी आसल्या कारणान आमकां कसलीच अडचण येवची ना. आमी सांखळेन फर्स्ट करतले. फोंड्या मोगोचो फाटलो विधानसभा उमेदवार केतन भाटीकाराच्या रायझिंग फोंडाचे बीजेपीक आव्हान. बीजेपीच्या रितेश नायकान नगराध्यक्ष पदाक दीपा कोलवेकारान उपनगराध्यक्षाक अर्ज भरला. फोंडा रायझिंगाच्या शिवानंद सावंतान नगराध्यक्ष पदाक वेदिका वळवयकारान उपनगराध्यक्ष पदाक अर्ज भरला. मंगळारा वेंचणूक संख्याबळ पळयल्यार बीजेपीच्या उमेदवारांक वजन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पणजे मार्केटांत सोप्याची लूट. कलेक्शन करपी रिसीटच दिना म्हूण स्पश्ट. पणजेचो आदलो महापौर मडकयकारान महापालिकेचें मास्तर कांड एक्सपोज केल्या उपरांत प्रुडंटान ग्रावंड झिरो परिस्थिती तपासली. नुस्तेकाराच्या पाटल्या फाटल्यान 20 रुपया घेतात. माल चड आसल्यार 50. रिसीट ना. कांय जाणांक तर 5 वर्सां जालीं रिसीटच मेळूना. भाजयेकारांचो सोपो घेता तो खंय रिसीट दिता. खासा रिपोर्ट. तूं मास्तराक सांग न्हू. पणजे मार्केटात सोपो कलेक्शन करपी रिसीटूच दिना म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्या उपरांत आतां ग्रावंड रिपोर्ट. नुस्तेकारांक सोपेकार रिसीट दिता काय म्हणून विचारल्यार जाप येता ना. कांय जाणांक 5 वर्सां जालीं रिसीटूच दिवना. पाटल्या फाटल्यान 20 रुपया. माल चड आसल्यार 50 रुपया. सगळो वेव्हार ऑफ रेकॉर्ड. तूं मास्तराक सांग न्हू. आयज येयला. कितले येता तू? सोपो कितलो येता? आयज येयला तू. सोपो कितले घेता ते सोपो? 20 रुपया. 20 रुपया. आनी रिसीट दिता तो? ना दिना. ना ना माझ्या 50 घेता. 50 घेता. रिसीट दिता? ना ते सगळ्यांक घेता. कितले घेता? कोण जाणा ते कोणाचे कितले घेता म्हणून. तू कितले दिता? 20 रुपया. रिसीट दिता? ना. रिसीट दिता? रिसीट दिता बाबा. रिसीट घेऊन दिता. आता घेता रिसीट? आता रिसीट घेना. रिसीट 5 वर्सांनी जातली. हां 5 वर्सांनी जातली रिसीट दिनात. आता तिका भितर बसता तिका रिसीट दिनात आता. हां. भाजयेकारा कडच्यान सोपो घेता तो मात खंय रिसीट दिता. हे भाजयेकारांनी खंय रिसीट मेळटा. रिसीट दिता? आमकां दिता. हां. कितले घेता सोपो? 20 20 रुपया. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.
केंद्राच्या नोकर भरती मिशना सकयल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आनीक 71,000 अपॉइंटमेंट लेटरां वाटटा. देशभरात 45 सुवातांनी मेळावे. PM रोजगार मेळ्या सकयल नोकर भरती. वर्साक 10 लाख केंद्रीय नोकऱ्यो दिवपाचें मोदी सरकाराचें टार्गेट. हे आदी 3 मेळाव्यांनी प्रधानमंत्र्यान एप्रिलांत 71,000, ऑक्टोबरांत 75,000, नोव्हेंबरांत 71,000 जॉब लेटरां वांटल्यांत. स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग, स्वयंपूर्ण 2.0 हे 3 गजालींचेर भर दितले. मुख्यमंत्री उलयला तो गोवा स्टार विमेन अवॉर्डाक उलयतालो. वेगवेगळ्या मळांनी बरो वावर करपी 25 बायलांक पुरस्कार भेटयले. 180 अर्ज आयिल्ले. पुरस्कार घेवंक आयिल्ले कडेन माचयेर हेमान माधयचो इशू काडलो. हेमाक थंयच्या थंय मुख्यमंत्र्याची जाप. वो अवॉर्ड जर आमची मादय आमच्या हातातून गेली जर काहीही उपयोगाचो ना हो अवॉर्ड म्हाका सर. जाले पावले सर आमचे अभियान आसतले आमकां सपोर्ट करा. बाय हेमान प्रश्न विचारला म्हणून मुद्दामून मादय म्हाका आवय समान आसा. हांव परतूय रिपीट करता आनी म्हादय खातीर ज्यो गजाली आयज पर्यंत म्हज्या सरकारान केल्या, आयज पर्यंत हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत केल्या त्यो गजाली आजून केन्नाच करूंक नाशिल्ल्यो. सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज करप आसतली. म्हादय अवॉर्ड फॉर्म करून म्हादय ट्रिब्युनल फॉर्म करप हें म्हज्याच सरकारान जालां. आनी परत एकदा हांव रिपीट करता, खंयच्याच परिस्थितींत म्हादय डायवर्जन जावचें ना. रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट, पंचायत बायला शक्ती अभियान आणि गोय सरकारान एकठांय मेळून गोवा स्टार बायला पुरस्कार 2023चो सुवाळो दोनापावला NIO ऑडिटोरियमान काल जालो. मुख्यमंत्र्याचो बायलांक स्वयंपूर्ण गोय 2.0 ची स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंगाचो मंत्र. स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर चड उशीर लागचो ना. आनी जेन्ना हांव स्वयंपूर्ण गोंयच्या बाबतींत उलयता तेन्ना हांव फक्त एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेरी कल्चर इतक्याचेरच सांगना. तर हे फावटी आमी स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ह्या कार्यक्रमाचेर उलयता आसतना स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हो कार्यक्रम आमी हातांत घेतला. आनी जेन्ना स्किलिंग, रिस्किलिंग जेन्ना आमी म्हणटा, तुमच्या कडेन आसलेलो टॅलंट ताका आनीक स्किल्ड जावचो म्हणून काम करता. आमी पंचायती आनी म्युनिसिपालिटींनी 33% रिजर्वेशन सोडूनय बी आज आमच्यो महिला भगिनी निवडून येता. ती क्रेडीट तांकांच वता. तांचें काम जें आसा तें त्या निमित्तान तांकां निवडून येता. आनी निश्चित रित्या अशा पद्दतीन तुमी जर काम करीत रावले आसत जाल्यार तुमच्या मदल्यो म्हणजे बऱ्यो क्वॉलिटीज ज्यो समाजाक खूब बऱ्या पद्दतीचें काम दिवपाक शकतले. We have to see that we give them some more tasks. This is what has to happen if we are going to be on the path to real progress. Progress cannot happen unless you involve the citizens. And by citizens I mean the better half, that is women who are committed, who are dedicated, who are hard workers, who can actually change society. With the प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकर. चोरयेचे केशींनी धरिल्ल्या आंध्राच्या 50 वर्सांच्या फरारी आरोपीक वास्को पुलिसांनी परत धरलो. आदीं ताणें P. रमेश म्हूण बनावट नांव दिल्लें. खरें नांव रवी सुभाराव. 29 एप्रिलाक GMC चेकअपाक हाडिल्ले कडेन पुलिसांच्या तावडेंतल्यान पळिल्लो. चेकअपाच्या वेळार पुलिसांची नजर चुकोवन फुजो. तो परत गोंयांत येवपाचो म्हणून लीड मेळटनाच पुलिसांनी चिखले वचून उखल्लो. When we came to know that the accused is moving towards the Vasco, we managed to detain him at Chikalim. So after detaining him, we brought him at the police station and lodged him in lockup. So now we had taken 5 days remand of the accused, and we will conduct our further investigation in this case. And once the investigation is completed, we will hand over the accused to the Agasayam police station for further investigation. तो 3 टीम्यो 3 स्टेट सगळ्याकडे पुलिसाक बरी मशक्कत करची पडली ताका धरपाक. Yes, because he was escaped from the lawful custody, we have speed up the investigation because we want to nab him at anyhow we wanted to nab him. So yesterday while conducting the investigation and inquiry with him, we came to know that his name is Ravi Subbarao through his identity cards. His real name is Ravi Subbarao and not P. Ramesh. दक्षिण गोंयचो वर्सुकी शटडावन थारलो.
21 मायाक सकाळीं 7 ते दनपारां 3 मेरेन. हे आदीं एप्रिलांत थारिल्लो तो कांय कारणान रद्द जालो. ह्या शटडावनाक फोंडें सोडलें जाल्यार पुराय दक्षिण गोंयांत लायट आसची ना म्हूण वीज खात्यान नोटीस काडल्या. काणकोण, साश्ट, मुरगांव, सांगें, केपें, मडगांव, धारबांदोडे आनी फोंडेच्या कांय वाठारांनी लायट आसची ना. भारत सरकार, संस्कृती मंत्रालय आनी पुराभिलेख खात्यान पोन्ने गोंयच्या पुरातत्व म्युझियमांत केटेवन गॅलरी उक्ती केल्या. उक्तावणाक केंद्रीय मंत्री मिनाक्षी लेखी, जॉर्जियाचो विदेश वेव्हार पालवी मंत्री अलेक्झांडर आनी जॉर्जियाचो आर्च प्रिस्ट आर्चिल खाचिदजे आशिल्ले. केटेवनची राणी ते संत पदा मेरेनचो प्रवास हे गॅलरींत पळोवंक मेळटलो. केटेवनाच्या राणयेचे अवशेश पोन्ने गोंया मेळिल्ले. हालींच भारतान ते अवशेश जॉर्जियाच्या स्वाधीन केल्यात. Between Georgia and India, when India got to realize that there are relics of Queen Katavan lying here, and we got some information in 1958. It took ASI 16 years to locate it, and we kept excavating, and after 16 years of excavation, these relics were found, and not just these relics, 8 more relics were found, which belonged to different heads of the priests and other people, bishops, priests, etc., which were found along with it. And then a long study and research went on it in terms of genomics, and through genomic study in Hyderabad, the lab decided that these belong to Queen Katavan. So it shows India's commitment, long-standing commitment towards preservation of heritage and conservation of all the history has to showcase, and that completely goes with the Indian value system, that we not only accept others, we respect others, which is unlike many other people. Some of them attacked us in the past, some of them made us slaves, changed our religions, did all kinds of atrocities on us. As it was mentioned, the St. Katavan bears a special importance for the Georgians because she was the example of many things, and of course she sacrificed herself for religion, for the country. And as it was mentioned, decision to generously give the part of the relics to the Georgian people, which was handed over by the Minister of Jaishankar in 2021, it was also very important for us. It's decision from very close country. We feel it ourselves, and of course it's proved by our decisions and our work. So I would like to thank the Prime Minister, because without him this decision won't be able, and thank to him these relics. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.